ज्या टायमार हें देवूळ बांदलें त्या टायमार खुबश्यो अडचणी आशिल्ल्यो हांगसरल्यो जाग्याच्यो. हो जागो घेतलो मंडळान, बुधवारपेठ गणेश मंडळान जागो घेतलो आनी लोकांनी जे पयशे डोनेट केले त्याच पयशांनी आमी जागो घेतलो, त्याच पयशांनी हें देवूळ उबें केलें आनी आयज हांगसर भरपूर उदरगत जाल्ली आसा. आनी हो आमी 3 वर्सां पयलीं जेन्ना आमी कमिटीचेर येयले तेन्ना हांगसर नवीनूच देवूळ काडना आसल्या कारणान फंड नासल्या कारणान काम उरलेलें. म्हणून आमी जेन्ना ह्या मंडळाचेर येयले, कमिटी आमची 19 जाणांची, तेन्ना आमी प्रत्येकाच्या वचून फुड्यान प्रत्येका कडेन वागले आनी तेंचे कडेन सांगलें अश्यो अश्यो अडचणी आसा. तेय नंतर आमी जिल्हा पंचायत मेंबरा कडेन गेले, तेणें आमकां हांगसर पेवर्स घालून दिले. तेय नंतर आमी आनी खूब जाणां कडेन गेले, तेणी येद्या मंडपाक खर्च केलो 7 लाख 7.5 लाख. स्टेजां जाय आशिल्ली आमकां, स्टेज आमी 3-3.5 लाख रुपया बांदून घेतली. अशें करून ज्यो बारीक बारीक गोश्टी ज्यो आसात त्यो आमी करीत रावले आनी लोकांनी आमकां भरपूर प्रतिसाद दिलो. आतां आमी प्रत्येक वर्धापनाक 2 दीस महानिवेद करता. हो सुद्दां जो महानिवेद आसा हो आमी लोक जे दितात आपलें अन्नदान म्हणून, ह्या तितून आमी हें अन्नदान करतात. मंडळाच्या थ्रू आमी पयशे मोडिनात, जे पयशे आमकां येतात अन्नदाना निमतान तेच आमी पयशे खर्च करतात आनी लोकांक महानिवेद घालतात. आनी सगळ्यांत मोठें म्हणजे आमकां जर प्रसिद्धी दिली जाल्यार ती पत्रकारांनी दिली, ह्या देवळा प्रसिद्धी दिली जाल्यार ती पत्रकारांनी दिली, नाल्यार हें देवूळ मातशें भितर पडटा, हें लोकां बरें पावना. म्हणून ह्याच तुमच्या माध्यमाच्यान हांव सगळ्यांक विनंती करता, जाका कोणाक मंगळार करपाक जाय तेणी ह्या देवळान येवचें, आपलें नांव नोंद करून घेवचें. आनी मंगळार करतलो जाल्यार ताका फक्त 3,000 रुपया खर्च येता. गणेश जयंती करतलो जाल्यार ताका 6,000 रुपया खर्च येता. तितून तेगेलें सगळें येता, भजन बिजन सगळें येता, संकश्ट करता तितून. आनी जर मंगळार करीत जाल्यार 3,000 भितर ताणें सगळें आमी देवकार्य कितें कितें करतात, भजन करतलो जाल्यार ताणें करपाचें, अशें हेजी हें आसा. आनी ह्या देवाची एक लिला आसा, जें कितें तेजे कडेन तूं मागता, मना वचून मागता जाल्यार देव तुजें तें काम करता, अशी हेजी लिला आसा. आनी आमी जे वेपारी आसात हे खूब बारीकपणांनी आशिल्ले, पूण आयज प्रत्येक जाण सुशेगाद आसा, बरे आसात, सगळे जाण बरे आसात, फायनान्सा बाबतींत बरे आसात, आरोग्या बाबतींत बरे आसात. कारण ज्या ज्या लोकांनी हेची सेवा केल्या ते लोक ह्या देवाच्या आशिर्वादान बरे आसात. आयज कितलो सुमार लोक आतां काल आमचो कमीत कमी 2,500 सुमार लोक जेवलो काल वर्धापन दिन. आनी आयज आमकां 3,000 क्रॉस जातलो. आमी 3,500 अरेंजमेंट केल्लो आसा, पूण कंप्लीट आमचो महानिवेद सोंपता. मेन म्हणजे हांगा वैशिश्ट्य हें आसा की आमी जर कोणें डबो घेवन येयले घरा कडेन व्हरपाक आमी दिनात म्हणजे जो पर्यंत हांगा लोक जेवतात तो पर्यंत दिना. जेवल्या नंतर जर उरलें जाल्यार आमी तांकां व्हर म्हणून सांगता. आनी ह्या वर्सा आमकां एक अशें जालां, भिकू घाडी हो स्वर्गवासी आसा ना, तेजो चलो जो आसा तेणें ह्या देवाक आमकां गणेश जयंती मुर्ती मेळनासली, पूण ज्या टायमार आमी मुर्ती करताले तो हांगसर येयल्लो आशिल्लो. तेणें सांगलें की मुर्ती केदी जाय पडटली, आपूण दिता. मागीर तेणेंच ती म्हाका सांगलें की तूं सांग. मागीर आमी त्या वेर्णेकाराक सांगलें ती मुर्ती जाय आमकां, कशी करपा ती पळय. तो म्हणपालो कमीच कमी म्हणपालो 1 किलोची जाय. पूण 1.5 लाखाची गणेश मुर्ती केली, बाल गणपती, आनी ताजो 1,54,000 रुपया कॉस्ट जाता. तो त्या भिकू गाडीन दिलो आनी ह्या वर्साक आमी ताका पायण्यान घातला. 5 बायलां घेतली सुवासिनी आनी गणपती पायण्यान घातला. म्हणून आमी तेंच्याय कमिटी ताचे उपकारान आसतले. येस, थँक्यू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.